आमचे गोंयचे सरकार ह्या फुडें कसले कसले विक्रम करीत तें सांगून जाला। आमचे गोंयचो व्हडलो उत्सव म्हणजे चवथ। अख्ख्या गोंयभर ही चवथ मोठ्या उमेदीन मनयतात। पूण पळयता जाल्यार फाटल्या 3-4 दिसांक आनी भर चवथीच्या दिसांनी काल आनी आयज उदक ना जालां। वाळपय, बिचोले, पेडण्यां आनी बार्देस तालुक्यांनी कितल्याशाच गांवांनी उदक ना। तुम्ही प्रसार माध्यमांनी पळयात, पेपर काडून पळयात, बस्तोळ्या 2 दीस उदक ना, थिवे 3 दीस उदक ना, म्हापश्यां कितल्याशाच वाठारांनी आसपासच्या गांवांनी थंय उदक ना, वाळपय धाव्यां उदक ना, साळान उदक ना। आतां चवथीक म्हणटा तें उदक एटलिस्ट लोकांक न्हावपाक आनी देवा खातीर प्रसाद करपाक तरी ताजें उदक मेळपाक जाय काय नाका। सो हो जो ढवळीकार आसा हो एक अकार्यक्षम मंत्री सध्या गोंय सरकारान आसा। गेली 10 वर्सां जालीं तो PWD आनी उदकाचें खातें घेवन बसला, म्हणल्यार ताजे कडेन कांयच काम जायना अशें दिसूंक आयलां। सो आमी आम आदमी पार्टी सुदीन ढवळीकारान राजिनामो दिवचो अशी मागणी करता। फक्त 2019 आमी उदक दितले, 24 वरां उदक दितले असल्यो घोशणा भाशणांनी केल्यो म्हूण जायना। खऱ्यांनी उदक दिवंक जाय, पूण जर अशें उत्सवाच्या वेळार सणाच्या वेळार जर उदक दिवंक शकना जाल्यार हें मंत्रीपद चलना, हो मंत्री कांय काम करिना अशें दिसपाक लागलां।